हे सरकार फकत इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारूच न्हय जाल्यार कोल हँडलिंग सरकार लेगीत जाला असो आरोप करीत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो निमंत्रक विकास भगतान सरकाराचेर फोग काडलो। केंद्र सरकारान एमपीटी बंदराचेर चड कोळसो हाताळपा खातीर दिल्लो पर्यावरणीय परवानो पळयल्यार भाजपा सरकाराचे वयले इंजीन ह्या गोंयच्या इंजिनाक आपल्याक जाय तशें आनी जाय तशें उडटा हें कळटा अशें म्हणीत विकास भगतान टिका केली। आमी सगळे जाण जाणात की कोळशा खातीर केंद्र सरकारान एनवायरमेंट क्लियरन्स दिला, जो मुख्यमंत्री आमकां सांगतालो की आपूण कोळशाचो जो हें आसा वाडोवपाचो जो आहा तें वाडोवचो ना, आपूण कमी करतलो। हें आमकां ताणें 2 वेळा सांगलें, एक 15 नोव्हेंबर आनी एक 25 नोव्हेंबर। केन्ना सांगलें 2020 आनी आज ताजे विपरीत करता। जो 7.5 मेट्रीक टन जो पळय हांगसान कोळ ट्रान्सपोर्ट जातालो तो वाडोवन 13 मेट्रीक टन करता। म्हाका दिसता वयली सरकाराचें जें इंजीन आसा तें म्हणटा डबल तें सगळे इंजिनां आयकना, आपल्याक जाय तशें ओडून व्हरता। आनी आमचे केन्ना केन्नाय अध्यक्षय म्हणटा की हें इव्हेंट मॅनेज सरकार म्हणून, हातूंत मातसो वाडोवन हांव म्हणटा हें कोल मॅनेजी सरकार जाला। ह्या सरकाराच्या कृतीचेर आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हाजो निशेध करतात आनी सगळ्यांक खबर आसा हें कोळशा खातीर कित्याक करता, हांकां सगळ्यांक बॅगां पावल्ले आसात। गोंय काबार करून हे तुमी जे करतात ताका गोंयकार ओगी रावचे ना। हांव सरकाराक शिटकावणी दिता, खास करून मुख्यमंत्र्याक, तूं दर वेळाक गोंयकाराक फटयता। तूं सांगतालो कोल वाडचो ना, उलट आपूण कोळशाचो ट्रान्सपोर्ट कमी करतलो म्हणून, आयज उलट करता, तूं वाडयता, दोबराद वाडयलें तुवें, 2 पटीन वाडयता। म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आनी एनवायरमेंट सेल ह्या कन्व्हेनर ह्या नात्यान हांव सरकारच्या ह्या कृतीचो तीव्र निशेध करता आनी सगळे गोंयकार भावां कडेन मागता की हे जे सरकार करता ह्या सरकाराक आमी बुद्ध शिकोवपाक जाय। जो पर्यंत आमी बुद्ध शिकोवची ना तो पर्यंत हे सरकार जाग्यार येवची ना।